दुसरें खुंयसान आयली शिबा देसांतल्यान. तिसरें कशी आयली. तिसरो विशय कशी आयली ती एकलीच येवंक ना जाल्यार आपल्या पोंगडा बरोबर ती आयली. आतां पळोवया कशी आयली. पयलो राजा अवेस्वर 10 वोड 2 ती एका व्हडत्या पोंगडा बरोबर मसाल्याचे जिनोस पोरमोळीत खूब भांगार आनी माणक्या मोती उठांक घेवन ती जेरुसलेमांत आयली. ती एकलीच आयली काय सोरेस्पराशी काय सांगात. एकलीच आयली काय ना ती कशी आयली. ती आपल्याच्या व्हड पोंगडा बरोबर आयली. एका पोंगडा बरोबर ती आयली. भावा आनी भयणानो, आनी तूं कसो वयता सोरेस्पराच्या ताजीरपणान. हांव कसो वयता म्हणजे तूं कितें म्हणटाय. म्हजी बायल येयना त्या पासत हांव एकलोच वयता. भयणी तूं कशी वयताय ना म्हजो घोव पासून येयना तेका लागून हांव एकलेंच वयता. जाल्यार तुज्या भुरग्यांची कितें खबर. तांकां जाल्यार सोरेस्पराचें पडूनच गेल्लें ना. ते मागण्यांक येयना अशें तर. चोत्रायन आयक. आमचे भितर जायतो लोक सोरेस्पराच्या मंदिरान एकलेच ते वयता. त्या दिसा शिबा देसाची ती राणी ती एकलीच येवंक ना. आपल्या सांगाता जायत्या लोकांक घेवन आयली. बरें आसा. एका राजा कोणें ती मेळोंक येता आसतना आपल्या सांगातान जायत्या लोकांक घेवन आयली. सोरेस्पराच्या हाजीरपणां येता तेन्ना वेळाचेर जायत्या लोकांक आपल्या बरोबर ती घेवन आयली. आयकात. एक नोकेत उदेता. तें नोकेत पळोवन खरेंच हें नोकेत उदेंतें जाल्यार ह्या संवसारांत तो तारोणदार तो जल्मला जुदेवांचो राजा जल्मला म्हणून ह्या भाशेन तांकां गमल्या उपरांत जेजूशे ते आयले. कितले लोक आयले. एकलेच येयले काय. कितले लोक आयले. कितलो लोक. जायते लोक अशें म्हणटात 3 लोक. तुमी तें कशें जाणा. पवित्र पुस्तकान 3 म्हणून अशें खंय बरयलां. उदेंती ते विद्यानी मनीस म्हणून अशें बरयलां पूण 3 म्हणून अशें बरोवंक ना. पूण कित्याक आमी चालते भाशेन 3 अशें म्हणटा. ते भांगार धूप आनी गोंदरोस ह्यो 3 देणी ताणें दिल्या म्हणून तेका लागून आमी चिंतात हे 3 मनीस. 3 जावं येता 4 जावं येता. पूण कितले लोक ते आमी ते नोको पूण एकूच नासलो. राजांच्या राजांची ती आराधना करच्याक दुसरे परंपराचे ते ज्ञानी मनीस एकलेच येवंक ना. जायते लोक आयले. भाव आनी भयणानो, तूं एकलोच काय देवाच्या हाजीरपणान वयताय. तूं एकलोच त्या मंदिरान वयताय जाल्यार तूं आयक. शिबा देसाची राणी एकलीच येवंक ना म्हणल्यार त्या ज्ञानी मनीस एकलेच येवंक ना. आपल्या सांगता जायत्या लोकांक घेवन आयले. तुवें जे कोणाक व्हरोंक जाय तो सगळ्यांत पयलो तुजो घोव आनी तुजी बायल, तुमची भुरगीं, तुमची फामील. आनी आतां पर्यंत तुमी तुमच्या फामिली बरोबर देवाच्या हाजीरपणान तुमी वचोंक ना जाल्यार आनी तुज्या त्या मंदिरान तूं वचोंक ना. फकत तुजो घोव आनी फकत तुजी बायल ओ फकत भुरगीं वयतात ओ फकत आवय बापूय वयतात जाल्यार आयज सोम्याच्या नांवान तुमकां हांव चॅलेंज करता. एका पोरक्या देशांतली येयलेली पळय ती राणी आपल्या सांगता जायत्या लोकांक सोरेस्पराच्या हाजीरपणान ती घेवन गेली. ज्ञानी मनशी जायत्या लोकांक सोरेस्पराच्या हाजीरपणान येवन ताका बोस केली, ताजी पुजा केली. अणभावार्थी जायतो लोक आयलो. एका पोरक्या देशाची राणी जायत्या लोकांक घेवन आयली जाल्यार तूं कित्याक तिंगा देवाच्या हाजीरपणान एकलोच वयताय. आयज एक निर्णय घे. कितें म्हज्या ह्या मंदिरान ज्या सोबेन तूं वयताय, ज्या मंदिरान तूं वयताय, तुवें थंयसर एकलो वयचो न्हू. तुवें तुजे फामिलीक व्हरोंक जाय. फामिली बरोबर मेळोन सोरेस्पराची आराधना करच्याक तुजे फामिलीक तें बरें. एक फामील कशी सोरेस्पराच्या त्या हाजीरपणान येवप तुजे गोराब्याक तें बरें. वो आयज तुवें निर्णय घेतले काय फामिली सांगाता वयतलोय म्हूण. दुसरें तो आनी ताजे फामिलीचे मेंबर गोडेक येयला जायत आसत आनी ताजे फामिलींतले सगळे लागचिले लोक येयला आसतले. ताजे सांगाता काम करता पळय ते येयला आसतले. ताजे शेजाऱ्या ती सगळीं येयला आसतलीं. आयज जोय खंय तूं काम कोत्ताय तुज्या हाती खाला आसा पळय तांकां पासून तूं सोरेस्पराच्या हातीन येयो. तूं एक सुपरवायझर काय, तूं एक मॅनेजर, तुका एक 10 एकर बाट आसा, तूं सोरेस्पराक स्वत मानताय जाल्यार सोरेस्पराचे विशीं तुजे बरोबर काम करता पळय तांकां सांगोंक जाय. तांकांय जेजूचे तुवें हाडूंक जाय. तांकांय सोरेस्पराच्या हाजीरपणान तुमी घेवन यो. तूं 10 जाणांक शिकयताय काय आनी अशें शिकोवन दिता आसतना जिव्या त्या सोरेस्पराचे विशीं तूं उलोवन ती पासून सोरेस्पराक ओळखोंक आनी तांकां पासून सोरेस्पराच्या उपस्थितीन चलोंक शिकय. आफ्रिका देशान लिव्हिंगस्टोन नांवाचो भक्त गेलो. ते सगळे मनशाची कूड खाता पळय तसली एक पोरजादोन आसा. जायती बरी खबर सांगल्या उपरांत पासून ताणें बरी खबर आयकोंक ना, मानूंक ना.
जायते प्रयास करून करून तो तकलो. ते धाकटुले स्वाते तो रावतालो ते तोंबून तो मागणें कोत्ता आसतना ताणें म्हणलें, सोम्या, म्हजी बरी खबर कोणूच आयकोना. तुजे विशीं कोणूच थिंगा आयकोना. कोणूच ती बरी खबर ते मानिना. हांगा रावन वेळ पिड्यार कुत्ता ते भाशेन हांव म्हज्या देशान परतून वयतलों अशें मागणें करूंक लागलो. अशें मागणें करचे वेळार ताच्या तंबूचे भायर एक आवाज आयलो. कसलो काय वो आवाज? कोण म्हाका येवन मारतलो काय? अशें म्हणून तो ल्हुवान ते खोपीचें जनेल उक्तें करून तो पळयता. ताचे त्या खोपीचे भायर एक सुणें धांवोन वयता. त्या सुण्याच्या कुडीक गाये जाल्या आनी रोगत व्हांवता. तेन्ना ताका दिसलें, मनशाक सोरेस्पराचो मोग हांव दाखोवंक पावंक ना. आतां हे सुण्यांक तरी दाखोवपाक ताच्या फाटल्यान तो धांवलो. वेगळ्या वयता आनी त्या सुण्यांक तो दोत्ता. आपल्या त्या खोपीन घेवन येता. ताजे गाये ते सगळे पुसता. थोडे वखदी लायता. एक बँडेज बांदता. सुण्या, सोर्वेस्पर तुजो मोग कोत्ता. त्या पासत हांवें तुका पळोवच्याक ताका लागून तशें केलें. सोर्वेस्पर तुजो मोग कोत्ता म्हणून ताका तो बरी खबर सांगता. सुण्यांक तो बँडेज बांदून तो धाडटा. आतां पोतून आवाज येता, हें कितें अशें म्हणून ताणें जनेल उक्तें करून पळयत जाल्यार ताका विश्वास जावंक ना. वेगळ्या ताणें दार उखडलें. त्या सुण्यांक पळय तें बांदलेलें बँडेज तें सुणें पोत्तून आयलें. पोत्तून येता आसतना 7 सुण्यांक घेवन आयलो. कितल्या सुण्यांक? 7 सुण्यांक घेवन तो आयलो. दर एक सुण्यांक खंय तरी घावो आसलो. तो सुणें भितर सोदतात. हे 7 सुणीं भितर सरलीं. त्या सुण्यांक पळोवन ताणें रोखडेंच त्या गायांक ताणें पुसून आनी ताका वखदां लावन बँडेज केल्या उपरांत सोर्वेस्पान ताका कितें दाखयलें. कितें तुमी तें जाणाव? तूं एकल्याक तरुणान भितर तूं घेवन यो. एकल्याक म्हज्या जिवे उतरांतल्यान तूं तांकां बदल. ते वचोन 7 लोकांक घेवन येतोले. आयज आमचे मदें कोण आसा काय? हांव पातक्याच्या गायांनी फडफडटा पळय तसलो मनीस आसलो. सोऱ्या उदेशी सोयतानान म्हाका जायतो ताणें जोखमी केलो. भोंवंक वयता पळय त्या उदेशी वायट कामां करून म्हाका ताणें जोखमी केलो. वायट सोयां वरवीं ताणें म्हाका जोखमी केलो. म्हजे फामिलीक जोखमी केलो. म्हजो फुडार पासून ताणें जोखमी केलो. म्हजे फामिलीचे शांतीक आनी म्हज्या धंद्याचे ते फायद्याक आनी म्हजे फामिली आसले पळय ते बरें नांव आसलें पळय तें विबाड केलें. पूण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवल्या उपरांत, जेजू क्रिस्ताच्या आजीप्राण येयल्या उपरांत म्हजें जोखम तेणें सगळें बरें केलें. म्हाका ताणें बरो केलो. आयज म्हाका सारको केला पळय तसलो मनीस तुमी मातशें म्हाका हात दाखयात. हांव आतां एक नवी रचना जाला पळय तुमी मातशें हात दाखयात. जाल्यार तुवें वचोन कितें करूंक जाय? जायत्या लोकांक सोर्वेस्पराशी हाडूंक जाय. तूं ज्या सोबेचो तूं मेंबर आसाय त्याच सोबेन आपल्याचे फामिलीक तूं घेवन वचोंक जाय. तुजे बरोबर तुज्या थोड्या लोकांक त्या मंदिरांत तुवें घेवन वचोंक जाय. कल्वेरी टेंपल 2005 25 लोक म्हणल्यार 13 वर्सां आदीं 25 लोक घेवन एक धाकटुली सभा सुरू केली. सोरेस्परान सांगलें, ही सभा तूं बांदून हाड. 25 लोक घेवन हांवें सुरवात केली. 2007 ह्या वर्सान 2 वर्सान 3000 लोक. 2008 8000 लोक. 2009 18000 लोक. 2010 30000 लोक. 2011 50,000 लोक. 2018 आतां 19 आयलें 2,25,000 वयर लोक. 2016, 17 आनी 18 ह्या 3 वर्सांनी आमच्या कॅल्वरी टेंपलान येवन कितले लोक भाग जाले पळय तुमी जाणो काय? सुमार 1,10,000 लोक. कितल्या वर्सांनी? 3 वर्सान. 3 वर्सान एके सोबेंत 1,10,000 लोक येवप. आख्खे ह्या संवसारान पासून खंयच्याच ह्या सोबेंत अशें घडोंक ना. आनी ते हैदराबादान घडोवन आयलें. सोर्वेस्पराचे मोहिमे उद्देशी हें घडोवन आयलें. कशें तें घडोवन आयलें? कितें सतीश कुमार वचोन शेळ्यांक घेवन आयलो? आयकात भावा भयणानो, शेळ्यांक जो राखता शेळ्यांक जल्म दिना. गोवळी शेळ्यांक जल्म दिना. जाल्यार शेळ्यांक कोण जल्म दिता? शेळीच शेळ्यांक जल्म दिता. तुजो फास्तर शेळ्यांचो तो राखणदार जाल्यार तुमी ती शेळी. ती शेळ्यांचो जल्म तुमीच दिवचो. कल्वरी टेंपलान ते एकलेच येयनान. 10 लोकांक ते घेवन येतात. 20 लोकांक ते घेवन येतात. 50 लोकांक ते घेवन येतात. एका भावान ते सुमार 85 लोकांक ह्या सोबेन तो घेवन आयलो. कितल्या लोकांक? 85 लोकांक.
कशें तें घडोवन आयलें. एका वेळाचेर हांव बेबदो आसलो. ताजी गोवाय कितें तुमी जाणात, हांव एक बेबदो आसलो. ज्या लोकांक बरोबर बसून हांव पियेतालो. म्हाजो बदल जाल्या उपरांत त्या सगळ्या लोकांक सोबेंत हांव घेवन आयलो. कित्याक आतां हांव बदलला, आतां हांव बरो जाला. म्हजी फामील आतां खुशालकायेन आसा. तुजी फामील पासून खुशाल आसोंक जाय. यो ताज्या जिवितांत बदल आयलो. ताचे फामिलीन शांती आनी खुशालकाय आयली. भावा भयणानो, जेन्ना तूं सोबेन वयता पळय तुजे बरोबर 10 लोकांक घेवन वच. तेवूय सोरेस्पोराचे ते उपस्थितीचे बरोबर शांतेन आनी एकवटान, भलायकेन आनी फायनान्शियली तितून ते वाडोवंक जाय. आयज भाशण दितलोय. आयज सान तुजे फामिली सांगाता हांव ज्या सोबेन वयता पळय त्या म्हज्या फामिली घेवन त्या सोबेन हांव वयतलो. म्हज्या सांगाता जायत्या लोकांक हांव सोबेन घेवन वयतलो. असलो तूं निर्णय आयज तूं घेतलो काय? कशी आयली? आपल्या सांगाता जायत्या लोकांक घेवन आयली. तितलेंच न्हय तें, ती एक जबाबदारीची राणी आसली. तिच्यो जायत्यो जबाबदारी आसली. एका राजाचेर तियेन शासन करूंक जाय. सुमार 2500 किलोमीटर ते म्हयन्यांचो एक व्हडतो प्रवास जावन आसा. येवपाक थोडे म्हयने, वचपाक थोडे म्हयने, आनी ह्या भाशेन म्हयन्याचे म्हयने तो प्रवास करून ताच्या अधिकाराक थिंगा धोको जावंक येता. ताच्या त्या राज्यान थिंगासर कसलें लुकसाण येवंक येता. आनीक ताजेर नाटकाय कोत्ता. ताजें तें पोजिशन तें भायर काडून त्या देशाचेर आक्रमण करूं येता. जाल्यार तेणें कितें केलें? तियेन हिम्मत घेतली. म्हजें तें पोजिशन गेलें जाल्यारूय सोरेस्पोराचे त्या हाजीरपणान हांव वसोंकूच जाय. जायते लोक आयज सोरेस्पोराच्या उपस्थितीन जायते लोक येनान. म्हाजे सर्विसीन कितें थिंगा वायट जायत. म्हज्या बाटा बेसान थिंगासर कितें त्रास येतले. म्हज्या बिझनेसान कसलें थिंगा त्रास येयत. म्हज्या घरांत तशें जायना तें. असले एक्सक्यूज दिवन सोरेस्पोराचे मंदिरान येनासतना तुमचे जायतो लोक घरानूच तुमी बसता, टिक टिक करून ते टीव्ही मुखार बसता. हें सारकें न्हू. एक भावार्थी आपल्याची जबाबदारी ती सायडीक दवरता आनी एक चॅलेंज आसा तियेन तशेंच केलें. आनी शेवटाक तियेन कितें हाडलें आतां पळोवया. दुसरी वोड ती एका व्हडत्या पंगडाक घेवन मसाले, जिन्सां आनी भांगार घेवन आमोलीक माणक्यां उंटां बरोबर जेरुसलेमांत भितर सरली. तेन्ना तियेन राजाक 120 किकार भांगार, जायते पोरमोळीत मसाले आनी आमोलीक माणकां मोतयां दिलीं. जितलो पोरमोळ त्या शिबाचे राणयेन राजा सोलोमोनाक दिलें तितले त्या उपरांत केन्नाच आनी येवंक ना. कितले किक्कार भांगार? 120 किक्कार भांगार अशें म्हटल्यार कितलें वजन आसतलें तुमी जाणो काय तें? सुमार 4.5 टन म्हटल्यार 4500 किलोग्रामाचें भांगार. राजाक मेळोवंक हांव वयता. महाराजाक हांव मेळोवंक वयता. रित्या हातीन हांव कशें वयतलें? सोरेस्पोराच्या हाजीरपणां येतात पळय तीं. कितलो लोक सोत मानता तें. हांव जे सोरेस्पोराचें वयता तो राजांचो राजा जावन आसा. सोमयाचो सोमी तो. असो विस्वास करता पळय तुमी हात दाखयात. जरी तर तूं कोणाचेर विस्वास दवरता तो राजांचो राजा आनी सोम्याचो सोमी आसो जाल्यार तूं ताज्या घरान वयता. सोरेस्पोराचें मंदीर कितें? तें म्हजें घर. तें सोरेस्पोराचें घर. राजाच्या घरांत तूं वयताय. राजाच्या उपस्थितीन तूं वयताय. एक अन्य भावार्थी एक परक्या देशाचेर राज करता पळय ते शिबा देशाची राणी. एक सोत तिका गोमोन आयलें. कितें पळय तें सोत? राजाशी जेन्ना तूं वयताय तेन्ना खाली हात वसप म्हणल्यार ताजो तो ओकमान. राजाशी वयता आसतना तूं रित्या हातीन वसप म्हणल्यार ती लजेची खबर. एक अन्य भावार्थ्याक तें गोमलें. आतां म्हजी उतरां आयकतात ती भावां आनी भयणानो, तुमकां विचारता सोरेस्पोराशी तुमी कशीं वयतात? कितें घेवन वयता? शिबा देशाची राणी जेन्ना ती वयता आसतना ताज्या देसान आसा पळय तें भांगार ती घेवन थिंगासर वयता. तो प्रांत आसलो पळय तो ओपीर प्रांत. शिबा देश ओपीर नांवाच्या देशाचे कुशीक आसा. आनी ओपीराचें पळय तें भांगार एकदम बरें. ती वयता आसतना आपल्याच्या देशांतले बऱ्यो पळय त्यो वस्तू सोरेस्पोराशी वता. तेंचे लागीं आसले पळय ते एकदम बरें माणक्यां ती घेवन वयता. पूण तूं जेन्ना सोरेस्पोराच्या उपस्थितीन येताय कितें घेवन तूं येताय? बऱ्यो वस्तू तूं घेवन येताय काय? आनी हांव आतां अशें म्हणना तुका तें दूख लागतलें. खरें तें कितें तुका सांगता आयकात. तुज्या प्रवासान तूं केन्ना पसून हुंयसरी बायकान वयता आसतना वो कारान वयता आसतना आनी तांबडो सिग्नल येता पळय त्या वेळाचेर थंयसर
एक भिकारी येता, पात्रांव दी रे पात्रांव अशें म्हणटा आनी तुका दिवंक जाय तेन्ना तूं अशें चिंताय, तूं आतां पाकीट काडटाय आनी तें पाकीट काडटना तितून आतां 1000 रुपया आसा, 500 रुपया थिंगा आसता, 100 रुपयाय आसा, 50 रुपयाय थिंगा आसा, 20 रुपयाय थिंगा आसा, 10 रुपयाय आसतले. तुका हांव विचारता त्या भिकाऱ्याक तूं 1000 रुपया दितोले, 500 रुपया दितोले, 100 रुपया दितोले ओ 50 रुपया दितोले, 20 दितोले, 10 दितोले ओ फिर तुज्या पॉकेटान आसा पळय ते 2 रुपया दितोले. तुमी कोण उलयनाशी. 1 रुपया दितोली, 2 रुपया दितोली, 50 रुपया दितोली, 500 रुपया दितोली ओ 1000 रुपया तुमी दितोली. तुज्या पाकिटान जी वस्त जी उण्या मोलाची पळय ती दितोली न्हू. अशेंच न्हू, बरें आसा. आतां तूं सोबेंत येयलाय, राजाच्या घरान आयलाय. जेन्ना तें ऑफरींग थिंगा काडटा आसतना आतां तुज्या पाकिटान 2000 आसात, तुका ते हात पसून लावचो नाय. 500 रुपया पासून आसा, थिंगा लागीं पसून वयचो नाय. 100 रुपया तुमी कुशीन काडटात. तुज्या त्या पाकिटान जे सगळे उण्या मोलाचें तीच नोट काडून तुमी सोरसपराक दितोले. शी, तो एक भिकारी अशें तुमी समजता काय? म्हजो सोर्वेस्पर एक भिकारी ना, सगल्या ह्या सृश्टीचेर तो राज कोत्ता, तो व्हडलो सम्राट. ह्या सम्राटाशी तूं येयल्या उपरांत कंजूस तूं जाताय काय? ह्या सम्राटाशी तूं येवन भीक दिलेल्या भाशेन तुजे लागीं आसा पळय तितलें सगळें उण्या मोलाचें दिताय. कित्याक तुज्या जिवितान फळ ना तुमी जाणव काय? कित्याक तुज्या जिवितान जायतीं बेसांवां तुमी पडना तुमी जाणव काय? जो म्हाका मान दिता पळय ताका हांव मान दिता अशें सोरेस्परान अशें म्हणलां. पूण तुमी दिता पळय तें ऑफरींग तुमी सोरेस्पराक सारकें उणें कोत्तात. 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया अशें तुमी दिवन सोर्वेस्पराक तुमी उणें कोत्तात. तुमी मातशें आयकात. काल्वरीच्या ह्या महाउत्सवान तुमी 1 रुपया दिल्या पासून कांय नजो. पूण फाल्यां जेन्ना तूं तुजे सोबेन वयतलो पळय तेन्ना तुज्या त्या सोबेन एक बरी आसा पळय ती भेट सोर्वेस्पराक दिवपाचो तो प्रयास तूं कर. खरें सोर्वेस्पोर तुका बेसांवान बोगतलो. हांव जायते कोश्टांतल्यान हे सेवा करीत येयला. जायते फायनान्शियल डिफिकल्टीन हांव पासार जाला. जेवपाक पयशे पासून ना असले परिस्थितींतल्यान जायते फावटी हांव पासार जाला. त्याच दिसांनी जेन्ना ऑफरींग घेवन येता पळय तेन्ना म्हाज्या पाकिटान पयशे कितले आसा कितें आसा तें हांव पळयना. तातूंत भितर हात घालतलो, जितलें येता पळय तें हांव दितलो. तेजें तुमी कारण जाणा. तें म्हाज्या पाकिटान आसूं ओ म्हज्या बापायच्या त्या पाकिटान आसूं, म्हजे पयशे ते खंयसरूच ते वयचे ना. जेन्ना तुमी सोर्वेस्पराक दिता स्वर्गार आसा पळय ते सोर्वेस्पराक दिता तुमी ते उगडास दवरचो. राजाक दितात ते तुमी उगडास दवरचो. एका दिसा एक गिरेस्त मनीस रस्त्यार कारान तो प्रवास करतालो. बरी म्हारग कारान तो वयतालो. अशें तो वयता आसतना ताका एकदम तान लागली. आनी हे भाशेन तान लागल्या उपरांत रस्त्यार देगेक एक चायेचें दुकान आसलें. ते चायेच्या दुकानाचेर उदकाच्यो बाटल्यो थिंगा लांबलेल्यो आसल्यो. वेगें वयता. बाबा म्हाका तान लागल्या, एक उदकाची बाटली दी अशें म्हणलें. थिंगा आसलो पळय तो एक मनीस उदकाची बाटली दिता. आनी आतां तो गिरेस्त मनीस आपलें पाकीट काडटा आनी पाकीट काडल्या उपरांत सगळे बँकाचे कार्ड आसले. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पूण तितून पयशे नासले. म्हारगायेची गाडी, सूट बूट मारला. पूण ताच्या पाकिटान पयशे ना. सोकला तो जाला, ताण लागल्या. त्या दुकानार बसलो तो जाणटो मनीस. ताका सोजमोलें ह्या गिरेस्त मनशा लागीं आतां पयशे ना म्हणून. आतां ह्या गिरेस्त मनशाक सोजमीकाय मेळना. बॉटल घेवं नाका. पोस्टार बसलो त्या जाणट्या मनशान म्हणलें, सायबा घोडेक तुजे लागीं ते मोडचे पयशे आसना. कांय नजो, तूं व्हर ही बॉटल तूं व्हर. ना तशें न्हू तें. म्हजे लागीं बँकाची कार्ड आसा पूण हांवें कॅश दवरूंक ना. ना तें कांय नजो. 20 रुपयाची बाटली ती. तुजी तान बागली जाल्यार तेंच पुरो. तूं घेव ती व्हर. हांव केन्ना हांगासर पासार जातलो जाल्यार तुका हे 20 रुपया हांव परतून दितलो. तूं दिना जाल्यार पासून कांय नजो. तान्यावन तूं आयलाय. 20 रुपया तुका. ते व्हरते न्हू, म्हाकाय तितले व्हरते न्हू. ती बाटली घेवन तूं वच. हें एकदम बरें जालें. अच्छा बरें जालें. थोडो वेळा उपरांत तो जाणटो घरा गेलो. घरा गेल्या उपरांत ताणें पयलें ताजी बायल आनी हांतरुणार बसून ती रोगत वोंगता.
आगो तुका कितें जालें? रोगत वंगता पळय ते बायलेक घेवन वेगळ्या वेगळ्या तो हॉस्पिटलान वता. हॉस्पिटल गेल्या उपरांत दोतोर तेका अशें कोण म्हणटा, ह्या धाकट्या हॉस्पिटलान हें बरें जाता पळय तसलें दुयेंस न्हय, ताचो जीव घेता पळय तसलें हें दुयेंस. व्हडल्या हॉस्पिटलान घेवन वच, शारान तूं वच. आनी थंयसर आसलो पळय त्या लोकान व्हडल्या हॉस्पिटलाचें नांव ताका सांगलें. आपल्याचे बायलेक साल्वार करपाचे प्रयासान हो जाणटो मनीस ते आतां व्हडल्या हॉस्पिटलान वयता. थिंगा गेल्या उपरांत दोतोरांनी तपासणी केल्या उपरांत ताका सांगलें, आतां आयक रे, तुजी बायल साल्वार जावची ना, वेगळ्याच तिजें ऑपरेशन करचें पडटलें. ऑपरेशन करिना जाल्यार तुजी बायल साल्वार जावची ना. विचारलें, ऑपरेशन म्हणटाय आनी व्हडलें ऑपरेशन अशें तुमी म्हणटात. हो गरीब मनीस येद्या व्हडलें ऑपरेशन कशें करतलो? तरी आसतना कितले पयशे फारीक पडटले? सुमार थिंगा 15 लाख लागतले. वोद्दो जीव ताजे बायलेचो आतां गेलोच. त्या जाणट्या मनशाक एक धोको जालो. 15 लाख दिवन कशें हांव म्हजे बायलेक साल्वार करतलो? 1500 रुपया पळोवपाक म्हाका कितलें कठीण जाता. दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतालीं. बायलेक ताजे साल्वार करूंक जाय, पूण हातीन पयशे पसून ना आनी कितें आतां करतलो? बायलेशी लागीं वयता आनीक वेंग मारता. म्हजे लागीं खरेंच पयशे आसले जाल्यार हांव तुका साल्वार करपाचो. गरीब हांव, पयशांनूच आतां साल्वार जातलीं. म्हाज्यान तुका साल्वार करूंक जायना, पूण तूं जे मेरेन जिवीत आसतलें हांव मोगान तुका पळयतलो. अशें म्हणून तिका तो घेता आनी तो रोडोन तो थिंगासून भायर सोदता. आनी ह्याच वेळाचेर ते पावलां चोडोन थिंगा वयर कोण चडटालो. वयता आसतना ह्या जाणट्याक पळयता. त्या जाणट्या मनशाक पळोवन रोखडोच त्या दोतोरांक तो अशें म्हणटा, कोण तीं, कित्याक आयलीं? दोतोरांनी म्हणलें, सर, एकदम वायट परिस्थिती. भिरांकूल कॅन्सर जाला आनी ती फडफडटा. ऑपरेशन करिनासतना ती साल्वार जावची ना. कोण थंयसर आयलो आनी तांकां बेगीन बेगीन आपयलें आनी तांकां भितर वचोन ते ऑपरेशन थिएटरान तांकां वत्ता. रोगत हाडपी ते रोगत घेवन येता आनी व्हड दोतोर पासून थंयसर आतां भितर सरलेले आसा. त्या हॉस्पिटलान सगळे स्पेशलिस्ट थंयसरूच आसात. कितें जालें कोणाक खबर ना, पूण तें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. तिका ते भायर हाडटात. ते गरीब मनशाक कांय सुजमिकाय मेळना. तो चिंतूंक पडलो, कितें जालें हें? आतां फोर्सान ते भितर गेल्यार तेजें ऑपरेशन केलां जाल्यार 15 लाख कोण दितलो? भियेलो. ती भायर येयली आनी ताका एका बऱ्या वॉर्डान दवरल्या. ते जाणट्या मनशाक आपयता. दोतोर थिंगा तपासणी करीत आसा. भिरांकूल परिस्थितींत ती आतां भायर सरल्या. नर्स येवन आतां बील ताका दिता. ताजें काळीज आतां तांपाचें. कितलें? 18 लाख. ती नर्स येवन तें बील ताच्या हातीन दिल्या उपरांत, हांव तशेंच चिंततालो. जायते तेंपान तुमकां एक बोकडो मेवलो. म्हाका विचारिनासतना म्हजे बायलेचें ट्रिटमेंट केलें. ऑपरेशन करून तुमी आतां बील म्हज्या हातान दिलां. हे 18 लाख रुपया खंयसान हाडूं? एक दोतोर भितर येवन ताका अशें म्हणटा, तुका 1 रुपया पसून दिवपाची गरज ना. कित्याक? तेन्नाच तो गिरेस्त मनीस थंयसर आयलो. कित्याक तें तुका खबर आसा? त्या दिसा तुवें म्हाका एक उदकाची बाटली दिलेली न्हू, त्या पासत कितें दिलेलें? तो पाटी वळोन पळयता. त्या दिसा पळय तो कारान थांबलोलो. तो करोडपती ह्या हॉस्पिटलाचो मालीक आसा. जें ताणें दिलें तें उदकाची एक बाटली. पूण कोणाक दिलें तुमी जाणा? एक करोडपतीक ताणें दिलें. भावा भयणानो, तूं सोबेन येवन तुजी ऑफरींग दिताय. कोणाक दिता तें तुमी जाणा? त्या करोडपतीक. हें सोत केन्नाच विसरो नाकाय. तूं सोरेस्पराच्या हाजीर फोंडान वचोन, तूं त्या मंदिरान वचोन, सारे रोशनेचो रोशनार पळय त्या रोशनाराशी आतां हांव वयता. हें सोत तूं विसरो नाकाय. तुजेशी तुज्या त्या घरान जें कितें बरें आसा तें हाडून तूं ह्या राजाक तूं दी. त्या दिसा एक गरीब विधवा मागण्याच्या त्या मंदिरान आयली. तियेशी आसलेले पळय ते 2 आणे तियेन दिले. तेन्ना जेजून तिका पळयली. तूं गरीबकायेन येताय, तुजे लागीं कितें बरें आसा पळय तें तूं दी. म्हजो सर्वेस्पर तुका पळयतलो आनी तुका बेसावन बोत्तलो. सर्वेस्पर तुका बेसावंक फावो जाल्या जी बरी आसा पळय ती वस्त तूं जेन्ना सर्वेस्पराशी वयता तेन्ना तूं तें दी. सर्वेस्पर तुका बेसावन बोत्तलो. आयज आमच्या त्या बिझनसान, आमच्या त्या सर्विसान आनी आमच्या भुरग्यांच्या त्या शिकोवपाक त्या स्वातेचेर कित्याक आमची थिंगासर वाड जायना अशें म्हणत जाल्यार सर्वेस्पराक आनी ताच्या हाजीरपणाक आमी ताका भिकारी अशें समजता. जें ऑफरींग दिवंक जाय पळय तें दिनासतना, ताका जो मान दिवंक जाय पळय तो मान ताका दिनासतना ल्हान नदरेन पळयता त्या पासत आमचेर बेसांवान नान. एक अणभावार्थेचे वशवीन आमकां शिकयला पळय तें लिसोन शिकोवया. 3
सर्वेस्वरा विशीं आयकोलें. पयसान ती आयली. आपले सगळे पंगडाक घेवन आयली. आपली जबाबदारी पयस दवरून ती देस्पेस करून आयली. रित्यातीन ती येवंक ना. राजाक भेट दिवंक जाय म्हणून बरें आसा पळय ती वस्त घेवन आयली. आयज आमी वोट निर्णय आमी घेवया. हांव कोणूय तो आसूं, हांव कितलो शिकलेलो जायत, हो केदो व्हडलो बिझनसमॅन जावं, हो केदो व्हडलो हांव अधिकारी आसूं, कितलो व्हडलो गिरेस्त मनीस आसूं न्ही जाल्यार हांव जेन्ना म्हज्या सर्वेस्पराशी हांवें वचोंकूच जाय. म्हज्या सर्वेस्पराच्या उपस्थितीन हांवें वचोंकूच जाय. निर्णय घेवचो आयजताव दर आयतारा दिसा हांव आनी म्हजी फामील कितलें काम आसूं, कितले जबाबदारी आसूं ती कुशीन दवरून फामिली सांगातान व्हडत्या त्या सर्वेस्पराच्या उपस्थितीन व्हडटी बेटोणी घेवन वचून हांव थिंगासर आर्दन करतलो. तुमी मातशें तुमचे हात दाखयात. पवित्र बापा, आयज हांगा कितलो लोक बापा, कितल्या वयल्या त्या पावणेर आसतनाय तुका आर्गां दिवप, तुजी सेवा करप, तुजे उपस्थितीन सोबेंत येवंक जाय. जैतुनाच्या त्या झाडा परबीं तुज्या ते सावळेन वाडच्याक हें आमचें एक भाग जावन आसा. तुवें तुजे विशीं आयकलें. तुजी ओळख घेवपाची आशा तुवें दवरली बापा. तुज्या हाजीरपणान तुजे खातीर येवंक जाय. तुजें उतर आयकोवच्या खातीर येवंक जाय. तुका गायना करच्या खातीर येवंक जाय. तुजी सेवा करच्याक येवंक जाय. तुका महिमा दिवंक येवंक जाय. फामिली बरोबर येवंक जाय. घोराब्या सांगाता येवंक जाय. कितलेंय काम आसूं, कितलीय जबाबदारी आसूं, ते सगल्यांक सोडून तुज्या हाजीरपणान येवंक जाय. तुका गायना गावंक जाय. रित्या हातीन येनासतना पूण येता आसतना बरें पळय तें घेवन जें तुवें दिलाय बरें आसा पळय तें ऑफरींग तुज्या हाजीरपणान हाडूचें. बापा, आयज सान आतांतावन आमची मोगाची भाव भयणां तुज्या मोगाच्या ते बरे खबरेन ती बरोंक जाय. असलें आमकां तूं बेसांव दी. जें रोयलां पळय ते उतराक तूं फळ हाड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सोबा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करतलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता. एड्रेस कॅल्वरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, Hyderabad 72.